जाल्यार 14,272 वोटर्स जे इलेक्शनाक हें करपाक शकता, वोटींग करपाक शकतात 13 वार्डांनी. 13 वार्डांनी मेळून थोडे वार्ड जे मोठे आसा थंय दोन दोन बूथ दवरल्या. चार वार्डांनी सिंगल बूथ आहा. ते टोटल 22 बुथांचेर वोटींग जातलें. 45 कॅन्डिडेट टोटल आसले, 2 अनअपोजिटल्यान 43 कॅन्डिडेट रिंगणांत आसा. पॅनलाची जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार BJPचे पॅनल रवी नायक जे आहा ते BJPचे पॅनलान 15 कॅन्डिडेट घातलेले, तेजेच 2 अनअपोजिट. सो तेजे उरलेले 13 वार्डांनी 13 कॅन्डिडेट तेजे आसा. पाटीकरान जे रायझींग फोंडा म्हणून जे पॅनल घातलेले तेजे तेणी 8 कॅन्डिडेट घातले. दुसरे राजेश काँग्रेस सपोर्टेड तेणी 4 कॅन्डिडेट घातले आनी उरलेले 18 इंडिपेंडंटाचे 43 कॅन्डिडेट हे वेंचणुकेचे हे दिसता की रवी नायक जे आमचे MLA आहा, मिनिस्टर आहा BJP गव्हर्मेंट, तेच्या वेंचणूक आसतली. 2 गजाली खातीर आपले सगळे पोजिशन्स आसतना म्युन्सिपाल्टी तेजे कडेन आसतना जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना परत रिटेन करप हें महत्वाचें. तितून तेजे दोगूय बूथ आहा, रॉय आनी रितेश, दोगूय बूथ इलेक्शनाक गेल्या म्युन्सिपाल्टीच्या. सो जशी पुराय म्युन्सिपाल्टी जिखप इम्पॉर्टंट, दोगांक बुथांक निवडून हाडपूय इम्पॉर्टंट तेजे खातीर वेंचणूक पाटीकार जे मेन ओपोजिशन ताका दिसता तेजे 8 कॅन्डिडेट आहा. तितले एक कॅन्डिडेटाची एक कॅन्डिडेट तेजे वटेन आसलो. मागीर BJPन आपलो एक कॅन्डिडेट विथड्रॉ करून तेजे कॅन्डिडेटाक BJPन घेवन तो अनअपोज हाडलो, विथड्रॉवल बी करून. सो तेजे नांवांतले 8 कॅन्डिडेट उरले. पाटीकारा खातीर ही म्हत्वाची वेंचणूक की हार्डली 65 मतांनी ते विधानसभा वेंचणूक रवी नायका अगेन्स्ट पडलेले. सो ताका प्रूव करपाक जाय की तेन्नाचो रिजल्ट हो लोक आपल्या वांगडा आसता. प्रूव करपाक ताका परत एकदां हो चान्स की बाबा लोक आपल्या वांगडा आहा म्हणून तेच्या खातीर ही तितलीच इम्पॉर्टंट वेंचणूक आसतली. इश्यूज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार फोंडाची कामां खूब चालू आहा. मेनली सिवरेजीचें काम जे 2015 पासून आतां पर्यंत चालू आहा. तेज्या खातीर रस्ते पडलेले आसता, चडशे लोकांक रस्त्यावयल्यान वचपाक त्रास जाता. खूब जाण एक्सिडंटान आसा. थोड्यांनी घरा कडेन आहा जे इंजरीज जावन ते घरा कडेन आनी फाटीं कितलींशींच वर्सां हांवें 2015 सावन लोक त्रास काडटा. बाकीचे बेजीक इश्यू जे सिटीनी आसता ते आसात हांगसर. पण हांगासर लोकां कडेन उलयताना अशें कळटा की हे इलेक्शन पर्सनल कॉन्टेक्टाचेर जातलें. म्हणजे पर्सनल हेल्प करपी जो कॅन्डिडेट आहा, लोकांक पावपी जो कॅन्डिडेट आहा, जे क्वॉलिफिकेशन पर्सनॅलिटी ह्या गजाली मतींत धरून हांगसर वोटींग जातलें. ते खंयच्या पॅनलाचो खंयच्या पार्टीचो आसूं अशें लोकां कडल्यान आमकां उलयल्यान कळटा. आमी दीसभर 13 वार्डांनी जे इलेक्शन जाता 13 वार्डांनी भोंवतले. 13 वार्डाचे अपडेट तुमकां दीत रावतले. दीसभर तुमकां प्रत्येक वार्डाचे कॅन्डिडेट लोकल अपडेट तुमकां येत रावतले. आयज सकाळीं 8 म्हणजे आतां मतदान सुरू जालां. ऑलमोस्ट सकाळीं 8 ते 5 पर्यंत वोटींग चालू आसतलें. लोकांनी जाता तितले लोकांनी भायर येवन चडांत चड मतदान करचें. रिजल्ट हो आयतारा आसतलो. आतां रिजल्टा दिसाच कळटलें की कोणाचें इलेक्शन जे रवी जालां काय कितें जालां ते रिजल्टा दिसाच कळटलें. रिपोर्टर विवेक प्रभू हांगा